Yeah, as meeting in Joshua Saran, MLA Mapsa constituency, आमकां आपयल्ले to discuss pre-Ganesh Chaturthi, like for example street light थोडे चलना, थोडे आयमात चलना, थोडे ते हँडओवर जावना, सो म्युनिसिपालिटी कडेन कशें ते हँडओवर करून घेवपाचें, जी कडेन हँडओवर करून आमी ते कशें बेगीन ते आमी कशें रिपेर करून त्यो लायटी ऑन करपाक तो एक मेन भासाभास आशिल्लो. थोडे अंडरग्राउंड केबलिंग तेचें उरलां एक 10%. ते एक बिफोर गणेश चतुर्थी कशें कंप्लीट करून तेजें आमी भासाभास करून आमी एक स्ट्रेटजी केला, प्लॅन केला. आनी खुबशे डॅमेज पोल्स आसा, ते डॅमेज पोल्स कशें रिप्लेस करप आनी थोड्याशा मार्केटांक जावं ट्रॅफिकाक आडखड करता तेय पोल तेजे लिस्ट आमी दिल्ले आसा. सगळे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आशिल्ले, सरांच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी ते करून घेतला आनी ते नेक्स्ट 15 to 20 days आमी ते सगळे रिप्लेस करतले. आनी बॅलन्स बॉल जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे उरला, एक 2 DTC उरला, ते सगळे आमी लिस्ट आउट केला आनी विदीन एक 20 to 25 days मॅक्सिमम अशें करून ते करतले म्हणून आमी भासाभास केला आनी आमी एग्री जाला. आनी ह्याच पासून ती मिटींग आशिल्ली कशें गणेश चतुर्थीचे पयलें सगळे स्ट्रीट लायट आमी कश्यो त्यो ऑन करपाच्यो, आयमास आनी अंडरग्राउंड केबलिंग आनी थोडेशे ट्रान्सफॉर्मर आनी मेन शिफ्टिंग ऑफ पोल्स जे स्कुलाक त्रास जाता आनी 2-3 एरिया तेमी दिल्ल्यो आसा त्या प्रमाणे आमी करिल्लो आसा, कमी जाल्लो आसा. आनी आमकां खबर आसा आतां इट्स ऑलमोस्ट second week of August. The rain is going to reduce. We have called PWD, JEs, AEs आनी आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो CE आयलो बाब स्टीवन फर्नांडीस, तेंचे जी सगळे जाणां हांगा आयिल्ले. चवथ तेकलेलो आसा आनी 15-18 दिसां भितर चवथ लागपाचो आसा. सो त्या कारणाक वॉट एवर इश्यूज प्रत्येक कावन्सिलराक आपल्या वाड्यार कितेंय विशय आसा, वेदर इट इज रिगार्ड्स टू पावर सप्लाय, वेदर इट्स रिगार्ड्स टू अंडरग्राउंड केबलिंग ऑर स्ट्रीट लायट्स कसलो आसो, फ्लक्च्युएशन आसूं ना कसलो विशय आसूं, ते घेवपा खातीर तांकां आपयलेले आसा. आय बिलीव ईच एंड एवरी कावन्सिलर हॅज एक्सप्रेस्ड देअर व्यूज, तेंचे वाड्यार कशें कितें आसचें, कितें जावचें तेंच्यांनी ते आपले विशय मांडलेले आसा. आपले म्हटल्यार प्रत्येक वाड्या वयले इश्यू लोकांचे विशय मांडलेले आसा आनी आमच्या सीन आश्वासन दिलेला 15 दिसां भितर जे विशय मांडलेले आसा आयज ते पूर्ण करून दितले. हाय मास्टरचे थोडे विशय आसा, आंगोड थिएटरा कडलो थंय अंडरग्राउंड केबलिंग आसा, दॅट इज इन द फायनल फेजीस. म्हाका आयज सांगला ते प्रमाणे कनेक्शनां उरलेलीं आसा. धुलेरान एक बायपास रोड आसा, थंय ट्रान्सफॉर्मर शिफ्टिंग आसा, थंय अंडरग्राउंड केबलिंग जावपाचें आसा आनी अशें खंय रस्ते फोडलेले आसा. तेजे रिस्टोरेशना बद्दल आमच्या AE PWD रोड्स तेंच्यांनी आश्वासन दिलेलें आसा. दे वील ट्राय टू पॅच अप वेर एवर पॉसिबल, कारण ह्या वेळार हॉट मिक्सिंग काय जावपाक ना. दॅट वील स्टार्ट ओन्ली एंड ऑफ ऑक्टोबर, बिगिनींग ऑफ नोव्हेंबर. बट जेट पॅचार ऑलरेडी फाटले 2 दीस लागलेले आसा. जेट पॅचिंग खंय करूंक जाय ते करतले. पॅच वर्क वेदर इट इज रिगार्ड्स टू पॉट होल्स ऑर जेट पॅचरान जर जाता जाल्यार बाय द नेक्स्ट 2-3 days वी वील बी एबल टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ म्हापसा. इट वॉज डिस्कस्ड विथ PI ट्रॅफिक. थोडे नो पार्किंगाचे जागे आसा, निमाणे कितें आसा, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड हॅपॅझर्ड पार्किंग ऑफ व्हेकल्स in and around Mapsa. I think through the pay parking tender, majority of the commercial spaces of Mapsa will be resolved. आम्ही 2-3 विषय point out केला with regards to traffic congestions. I think chairperson as well as councillors have also highlighted the same. तेणे आपली सर्वे चालूच आसा. अबँडन्ड व्हेकल्सा बद्दलूय आयज फॉलो अप जाला की मुन्सिपालिटी कडल्यान जागो मागलेलो आसा विथ फेन्सिंग टू इन्श्योर दॅट एका म्हयन्या भितर जर ते गाडये उखल्ले एका म्हयन्या भितर तेंचो आख्खो प्रोसेस अलॉंग विथ डेप्युटी कलेक्टर हे गाडये बद्दल विशय जो आसा तो सॉर्ट आउट करपा खातीर ते प्रयत्न करतात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.